कॅन्सर जेन्ना जाता ओके, कॅन्सर पयलो म्हणजे जस्ट सुरू जाला जावपाक तेन्ना पेशंटाक कांयच कॅन्सरा संबंदीत लक्षणां नासता. पूण जेन्ना हो कॅन्सर स्प्रेड जावपाक लागता ओके, हो मातसो प्रॉस्टेटान वाडटा तेन्ना थोडी लक्षणां आसता ओके. ही लक्षणां पेशंटान जर आयडेंटिफाय केली जाल्यार तो डॉक्टराच्या फुड्यान बेगी येवपाक शकता. आतां ही लक्षणां खंयची? आतां समज रुटीन पेशंट प्रॉस्टेट एनलार्जमेंटाचो पेशंट आसा, डॉक्टरा कडेन रेगुलर ट्रिटमेंट घेता. आतां हो ट्रिटमेंट चालू आसतना सडनली थोड्याच दिसा भितर ओके, 1-2 आठवड्या भितर तेजी लक्षणां पयलीं पेक्षा खूपच चड जाल्या. सेम लक्षणां आसपाक शकता, ओके. जशे युरीन पास करपाक त्रास जावपाचे, पूण लक्षणां 15 दिसां भितर खूपच चड वाडल्या पयलीं पेक्षा. ओके. मेडिसिन्स चालू आसतना लक्षणां वाडल्या. किंवा हालींच पेशंटाच्या मुतान रगत आयला ओके, ब्लड येयला युरिनान. किंवा तेजो फाटीचो कणो, कमरेचें हाड खूपच फोडपाक लागला, खूपच दुखपाक लागला. नॉर्मल चलपी भोंवपी मनीस, एक्टीव मनीस, ताका हें जावन ते कडेन म्हणजे तेजे सिमटम्स चड जावन ताका नजो कशें जाता, पुरो दिसता, रुटीन आपलें काम करपाक. जेन्ना आमी शिटूर रावपाक जाय, कित्याक त्या टायमाचेर अशें जावपाक शकता की मेलिग्नंट ट्रान्सफॉर्मेशन ओके, ऑर प्रॉस्टेट कॅन्सर त्या बिनायन ट्युमरान येवन ओके त्या पेशंटाक गिरासपाक शकता. आनी ते तर टायमार डिटेक्ट जाल्ले ना ह्या सिमटमा प्रमाणे जाल्यार तो स्प्रेड जावन मागीर ट्रिटमेंट ऑप्शन्स आमचे लागीं खूब कमी जाता.